ऑडिट रिपोर्ट प्लेस केल्लो. सो ऑडिट रिपोर्टाचेर थोडेशी डिस्कशन जालां आनी आमी एटलिस्ट 50-60% सुमार आमी कंप्लायन्स केले दीस ऑडिट. पयलीं जालां आमगेलें. सो थोडे उरले ते आमी ग्रामसभा मेंबरांनी नदरे मुखार हाडले टू कंप्लायन्स कोरे आनी क्लियर कर ऑडिट रिपोर्ट. देन द एडमिनिस्ट्रेटीव रिपोर्ट. तितून आमगे एडमिनिस्ट्रेशनाचे थोड्योश्यो एरियज आहाय लोकांगेले. सम ऑफ द बिल्डर फ्लॅट्स ओनर्स, शॉप ओनर्स, they have purchased for investment. So तेम कितें केलो हांवें ती भायर आसताय तांकां आतां आमी डिमांड नोटीस काडपाक जाय. तो पयसो रिकवर करपाक जाय. बरो आहा तो आमगेलो चड आहा. सो तोय हाडपा आमी जाता तितले इनिशिएटीव घेवपा पडटलीच कित्याक इट इज एन रेवेन्यू टू द पंचायत. सो वी आर ट्रायंग आवर लेवल बेस्ट टू ब्रिंग. तिसरी गार्बेजीची गार्बेज कलेक्शन पळय आमगे कोता तो कॉन्ट्रॅक्टराक आमी कोटेशन इन्वायट केल्ली इन द न्यूज पेपर एंड दॅट रूल इज एज पर द गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट रूल 2016 हाडला. पयलो लागलो 2016 आतां केला 26 न्यू रूल येयला. त्या रुला प्रमाणे ते पडके गायडलायन दिल्या त्या प्रमाणे आमी कोटेशन इन्वायट केली. दीस एमावंट आमी ओन्ली 1 पेपर. उमको एमावंट जालो 2 पेपर्स. उमको एमावंट जालो 3 पेपर्स. सो वी हॅव पुट ऑन द 3 पेपर्स बिकॉज वी आर ए क्लास पंचायत. ऑल्दो वी आर नॉट डुईंग वॅट ओन्ली ट्राय कोताय न्ही. सो तेजें बी आमी एप्रुवला धाडो आहा. टील देन वी कॅनॉट कीप द पेमेंट. ग्रामसभा मेंबर म्हणटात सम ऑफ द ग्रामसभा नॉट ऑल they say keep the payment hold. We cannot keep the labour payment or no. And it is a garbage issue. Tomorrow haltori garbage collection bond jale and the whole village will come because of this 5-6 members are. So I don't want to disturb the garbage system. Whatever wrong thing is happening, they can bring to our notice. Panchayat will and the garbage committee is there to rectify this. Government had given the certain committees to help to the panchayat. So they are also working like biodiversity. Have done the good job and because of that they got South Goa came number 1 mela first prize mela. So committees are also working. Think Gram Sabha even some of the members they just come and tell. So they may tori own tori ki am help kele to the panchayat to the members. It will help. So some not all some are helping to the panchayat. थोडं मेगा प्रोजेक्टाचेर कितें जालें डिस्कशन. मेगा प्लॉटिंग ते प्रोजेक्टाक मेगा प्लॉटिंग आतां म्हणटा प्लॉटिंग जालें म्हणटा मेगा प्लॉटिंग जातो जाल्यार अकॉर्डिंग टू सेनी तो म्हणटा सब डिविजन शूड बी अप्रूव्ड बाय द टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग देन पंचायत इश्यू. सो तें जालें ना म्हणटा तें जालें ना. तेका लागून तेणी ओनरां आहाय तेणी प्लॉट सेल करीत रावले. इंडिविज्युअल प्लॉट कोण घेयले तेणें सेल डीड केला पार्टिशन केला एंड कन्वर्शन केला. एक फायल येयली ती सेक्रेटरीन आमगेली तेगेली दिली लायसन्स सगळे डॉक्युमेंट चॅक करून दिला. तिसरे आमी विनास वजन सांगितला 39/A सगळे ग्रामसभा मेंबर इन्क्लुडिंग द पंचायत हेड अपोज टू दॅट. ओपोज तुमचे कितें एलिगेशन करता ते सेक्रेटरी हे चोर अशी ग्रामसभेन म्हणून एक कोटा येता डेमोलिशन तेमी ग्रामसभा तेका लागून स्टार्टींग वेलकम करता असं सांगलोलें बरी भाशेन करूया प्रपोजल हाडपा जाता बट दे टेक इट इन अ सच अ वे सेक्रेटरी चोर सरपंच चोर पंच चोर सगळे चोर अंडर दीस अंडर दॅट एश कोण. सो हांवें तेका सांगलोलें वेलकम करता आसतना देखून डेव्हलपमेंटा लागून सजेशन एंड प्रपोजल हाडप दिस इज नॉट द एलिगेशन कोताय ती जस्ट बिकॉज वी आर टेकिंग इट इन स्टेटाचे आय एलिगेशन कितें म्हणपा जायना. दे शूड ऑल्सो टॉक इन अ मॅनर लायक दॅट आनी मागीर तेका तरी कितें तरी राव सम ऑफ द इश्यूज म्हाका आयकोंक येनाय मागीर रेपेर सांगलें म्हणटा जायना न्हू. So I have also बरें को सांगोत you will also get a good answer. Even they are discussing with our that clerk. अरे तो ऑडिटर गेलो he knows he dealing clerk of that. So we have told him to authorize him to explain. Let the report should go to the people in a systematic. आम सांगले पडे कितें उमेद जावपा जाता. He is giving clear picture and they are also opposing that also. How it can be? Major resolutions कितें घेतला ग्रामसभेन? Resolution गेली ती न्हू आमगेले रोड सायडीन मातशे आमगेले थोडे लोक आमगेले आहाय थोडे मागीर बायले आहाय म्हणटाय कितें आसता रोड सायड नुस्तें विकताय तरकारी विकताय फ्रूट विकताय तेंक म्हणटाय ती काडपा जाय कलेक्टराक लेटर कोट आनी टेल द कलेक्टर टू रिमूव विथ द पुलीस प्रोटेक्शन टू काड तेंका. नावेली विलेज पंचायतीन डेडिकेटेड मार्केट बीन ना मार्केट आहा पूण मार्केट आमकां वचून न्हय. सो मेनी टायम्स वी हॅव डन द ड्रायव सो मेनी टायम्स दे हॅव गिवन देम हें घालून दिला पेपर्स घालून तुमी भितर बसाय. स्टेटमेंट सांगितलं एक एक्सिडेंट जाय जाल्यार तुमचे येतलो 1 एक्सिडेंट टूक प्लेस इन पोंडा दॅट टायम कलेक्टर हॅज रोटस तो मेल म्हणून सायडीन हाल कितें जाय जाल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल लोक पॉयंट आउट करताय टू द पंचायत वाय पंचायत इज अलाउइंग दिस इज द थिंग्स आय सरपंच टाटा पॉवराचेर कितें जालें डिस्कशन? सॉरी टाटा टाटा पॉवरान एक प्रपोजल धाडलो आमकां एनओसी दिवून टू टेक द
approval. So that is also opposed because ते प्रायवेटायज जायत जाल्यार हाल्या बिलां चड येतली. आतां लोक स्मार्ट मिटरा लागून बोवाड करता आनी दॅट आउट ऑफ हँड वयतले आनी आमगे लोकल जे गांवचे गोंयचे भुरगे जे डिपार्टमेंटान कामां आहाय तेंगे हाल्या काम वचपाक शकता. आवटसायडर तेंगेले कंपनी हाडटली आपल्या गेली आनी हाल्या आमगेले जॉब हें जावपाक शकता आनी फॅमिलीज मागीर त्रासान पडटा. CCTVच्या कितें पतून डिस्कशन जालें? CCTVची ती म्हणटा एक ग्रामसभा मेंबरांगे हेज प्रमाणे घाल तें कमिटी काडया. आतां लेट मी क्लियर पॉयंट कॅमेरा कमिटी काडपाक दे हॅव नॉट ऑथरायज न्हू. गार्बेज कमिटी कॅन प्रपोज टू पुट द कॅमेराज. कॅमेरा कमिटी काडपाक दे शूड कम इन द VDC. Village Development Committee is looking after the whole village. Camera जाय जाल्यार तांकां सांगपाचें. Still them committee केली, I also accepted. In the meantime, High Court also given the direction, maybe आनी थोड्या दिसांनी ऑर्डर येतली. तेंगली ऑर्डर आमकां फुलफील करपाक जाय आनी हेकाय घेवन हांव मिटींग करतलो. Along with this committee member, we'll put where to, how to, we have to follow the guideline also. रोड डिगिंगाचे कितें इश्यू आशिल्ले PWDन रोड डिगिंग करून सोडले? रोड डिगिंग आख्खे रस्ते पिड्या गेले. नंबर 1 पॉयंट मदें सिवरेज डिपार्टमेंटान काडला. सायडीन अंडरग्रावंड इलेक्ट्रिसिटी लायन आनी हे सायडीन पायपलायन गेले. सो होल रोड्स आख्खो कवर जालो. सो ते म्हणटाय ते तांकां परमिशन दिल्लें करपाक पूण रिस्टोरेशन जालें ना. फॉर दॅट दे हॅव टोल्ड अस टू रायट टू द डिपार्टमेंट हू हॅज गिवन द परमिशन टू डिगिंगा कलेक्टरा. जुवांव सुजा म्हणून Proposal from secretary. Sarpanch, one second. तुगेले नावेली पंचायत for the year 23-24 एक तेजे end written report आहा पडे तेजे एक column donation to a dead dog 17,000 the panchayat has spent. So why didn't you write all the hits? Disposal of wet garbage 1,70,000. How can it, secretary? Either we are unpad or someone else is unpad. Wet is separate and dry is separate. You have clearly written disposal of secretary. Please don't give us vague answers like this. Disposal of wet garbage. एका लागून आमकां हो रिपोर्ट पयल जाय आसलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.